53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सध्या गोंयांत चालू आसा अँड फाटली 19 वर्सां जेन्ना हे फेस्टिवल जाता आमी सदांच म्हणटा की गोंयान कितें फायदो गोंयान खुबसो फायदो आसा नॉट इकॉनॉमिकली हांव म्हणटा जाल्यार आमचो जो टॅलंट आसा यंग बडिंग टॅलंट जो आसा तांकां सुद्दां एक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळटा बिफोर आमी खुबश्यो फिल्म्स जे आसा ते गोंयान शूट जायत आसा आजुनूय जाता 1950 जे फर्स्ट फिल्म जे जाले आनी ताज्या नंतर जी फिल्माची हिस्ट्री आमची गोंयची आसा ती खूब वास्ट आसा ताज्या बद्दल सांगपाची गरजूय ना बट रायट नाव हांव कित्याक हें सगळें सांगता कारण आमच्या गोंयांत जेन्ना इफ्फी चालू आसा तेन्ना आमची कांय कोंकणी फिल्म सुद्दां हांगासर दाखयली गेली आणि जे लोकांचो ताका प्रतिसाद जो मेळ्ळा ताज्या हिशोबांतल्यान तर सांगता की हे फिल्म्स फाल्यां आनीक खंयच्या लेवलाचेर पावपाक शकता हे जे आर्टिस्ट आसा ते खंयच्या लेवलाचेर पावपाक शकता हाजे बद्दल तुमी कल्पना करूंक शकचे ना पूण सद्या हांव आमची एक टीम आसा आमच्या बरोबर ताजे कडेन हांव उलोवपाक सोदता बिफोर आय स्लीप हे जे फिल्म आसा ते इफ्फीक दाखयले आणि ह्या फिल्माचे डायरेक्टर एक्टर्स आमच्या बरोबर आसा सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक वेलकम टू प्रुडंट मिडिया अँड फॉर इफ्फी सो आय स्टार्ट विथ द डिरेक्टर म्हाका सांग कितें आसा हे फिल्म आनी ताजी सुरवात कशी कितें जाली फिल्माची हे फिल्म 2020 म्हाका लक्षान येयल्लें कित्याक यू नो खूब लोक असे सडनली मरताले बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक यू नो पीपल वर जस्ट पासिंग अवे रँडमली एवरी डे यू गेट न्यूज आर दिस गाय हॅज पास्ड अवे दॅट गाय हॅज पास्ड अवे अँड आय वॉज अ थॉट केम टू माय माइंड की वॉट इफ अ फॅमिली with very bad relationships, what if somebody suddenly passes away and how it could change you know the family for good or for bad, you know, because we take people for granted, especially own family members. So the thought came from there. आणि मागीर लास्ट इयर हांवें शूट केलें तें 3 दिसाचो शूट आसलो आनी हे वर्सा पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट जालें. सो आय कम बॅक टू यू कारण खुबशे क्वेश्चन आसा तुज्या खातीर सो तू फॅमिली रिलेशन जेन्ना म्हणटा तेन्ना खुबश्यो गोश्टी तकलेन येता बट जस्ट ओपनिंग रिमार्क घेवन हांव फुडें वयता ममता एक्ट्रेस ऑफ दीस फिल्म ममता कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स खूप बरो आसलो. लास्ट इयर शूट केल्लें 1 वर्स जालें आनी एंटायर इयर आमी अरविनाक विचारता अरविन केन्ना येता केन्ना येता केन्ना येता एंड बूम देर इज अ सरप्रायज की सडनली ताणें सांगलें ओके इफीक प्रिमियर फर्स्ट टायम प्रिमियर जाला हय हय सो खूब बरो एक्सपिरियन्स आसा आनी इफ्फी सारकेल्या प्लॅटफॉर्माचेर गोंयकार अशे फुडें सरता खूब बरी गजाल आनी आमच्या खातीर एक होप कसो हो आनी आमकां एनकरेजमेंट मेळटा की येद्या व्हडल्या प्लॅटफॉर्माचेर आमचे गोवन्स आमकां चान्स मेळटा एक बरो सो इट्स अ गूड प्लॅटफॉर्म. सो जेन्ना लोकांनी पळयलें हें फिल्म तुका तोखणाय केली तुजे कडेन उलयले आसतले वॉट वॉज द एक्सपिरियन्स एक बेस्ट कमेंट जर तूं सांगूं शकता जाल्यार हां सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें आनी एकट्यान म्हाका सांगलें की तूं आय मीन फिलींग वायज तूं खूब कनेक्टेड दिसलें अँड द रिजन वॉज एक्चुली सिमिलर एक्सपिरियन्सीस आसले लायफान वीच हेल्प मी आनी खूब खूब चड अशें रिलेट करपाक शकलें हांव स्टोरी कडेन त्या कॅरेक्टरा कडेन बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट लायक जें ऑलरेडी घडलां तशें कितें तरी आसलें तें पोर्ट्रे करपाक जाय आसलें. प्राजक्ता कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो तुजो कारण एक गोश्ट हांव सांगपाक सोदता की येस्टरडे आमचो एक सेशन जालो बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी तांणी एक बरी गोश्ट सांगली की आफ्टर थिएटर कशें कितें आमी इन फिल्म लायनीन आमी कशें कितें फुडें सरपाक शकता ताजो हेल्प कसो कितें जाता सो दोनूय एक्टर्स थिएटर करतात आजुनूय करतात आनी म्हाका दिसता खूब बरी गजाल ही तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो अबावट दीस फिल्म स्टार्टींग जेन्ना तुका कळ्ळें हे फिल्मा बद्दल कितें आशिल्लो एक्सपिरियन्स फिल्म हांवें तेतून काम म्हणजे एज एन एक्टर म्हणूनय केलां आनी ताचे बरोबर कॉस्ट्युमूय केला सो हांव प्रोसेसान खूब पयलींच्यान इनवॉल्ड आशिल्लें जेणे की स्पेस पळोवप ऑर तेचे कलर्स पळोवप हेजे सगळ्याच्यान सो थंयच्यान आत्तां जेन्ना आमी ही फिल्म फूल पळयता ऑन स्क्रीन तेन्ना इतलें बरें दिसता की वी ऑल वर्क सो हार्ड एवरी वन आनी प्रत्येकानी ही फिल्म आपली स्वताची म्हणजे कशें म्हणटा की आपल्या बोल्सांतल्यान पयशे वता हें सगळें करतना अशी प्रत्येकान समजून केल्या सो ती पळयतना इतली मजा येता इतलें बरें दिसलें आज खूब खूब मजा येता. अच्छा ओके एक गोष्ट न्ही म्हाका तुकाय विचारपाक जाता खास करून प्राजक्ता कारण टेल मी इफ आय एम रॉंग ओके आमी जेन्ना अशे टायपचे फिल्म करता जेन्ना फॅमिली रिलेशन्स ऑर जे फॅमिली भोवतयच जर ती एक जे सिनेमॅटोग्राफी आसता किंवा जेन्ना फ्रेम्स आसता कॉस्ट्यूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट कारण ताजो जो कलर एंड देन डेप्थ ऑफ दॅट कॅरेक्टर ह्यो सगळ्यो गोश्टी पळोवच्यो पडटा तुका कॉस्ट्युमाचो खूब पयलीं पासून एक्सपिरियन्स आसतलो घरांतल्यानच्या सारकोच खबर आसतली बाबा कॉस्ट्युमा बद्दल कितें आसा तें कशें कितें आशिल्लें कॉस्ट्यूम जेन्ना करता तेन्ना एक्सपिरियन्स कॉस्ट्युमाचो एक्सपिरियन्स तसो पळोवपाक गेल्यार
इट वॉज व्हेरी मच डिपेंडंट ऑन द डिरेक्टर अरविंद की तेका कशे फिल्म्स ऑर इवन यश सिनेमॅटोग्राफर की तेंकां कशें फिल्म दाखोवपाक जाय आशिल्ली ऑन द बेसीस ऑफ कलर. सो आमचे कलर पॅलेट खूब पयलीं डिसायड जाले फिल्माचे आनी तेज्या मागीर कॉस्ट्युमान कोण कितें घालतलो ते मागीर डिझायन जाले तेज्या मागीर. एक गोष्ट बरी दिसता हांव तुमकां एक खास करून विचारपाक सोदता गोंयान आमी जेन्ना फिल्म्स म्हणटा तेन्ना वी नो दॅट आमकां तितलो इनकम नासतलो किंवा आमकां तितलो पेमेंट मेळचो ना सगळ्यो गोश्टी खबर आसता तरी सुद्दां आमी फुडें सरता. केन्ना विचार येता की बाबा हा आमची इंडस्ट्री इतली सकयल आसा ती आमी सकयल म्हणूं शकना इंडस्ट्री खूब वयर आसा जस्ट आमकां तितलो आजून पर्यंत ताजे मोबदलो आमी ताका रेम्युनरेशन मेळना. कशें पळयता हे गोश्टी कडेन ती फुडें आनीक कितें करपाक जाय अशें दिसता तुका? आतां हळू येता लायणीर अशें म्हणपाक पडटलें कित्याक आतां इतले सगळे टॅलंटेड अपकमींग यंग आर्टिस्ट आसा डिरेक्टर्स आसा सो ते खूब बरे इनपुट्स दिता. सो मातसो एक टायम गेल्या उपरांत आनी थोड्या वर्सां उपरांत एक रिकग्नायजेशन डेफिनेटली मेळटलें. सो रायट नाव आमच्या बरोबर आनी एक एक्ट्रेस जाका आमी सगळे जाण वळखता एक्सप्रेशन क्वीन म्हणून बट शोभिता कसो आशिल्लो एक्सपिरियन्स? ओके एज यू सेड जशी तुम्ही ओळख केली पळय द थिंग इज आय मेड दीस वन व्हिडिओ जेतून हांव जस्ट एक्सप्रेशन्स करता सो अरविंद वॉज लायक तू माझ्या फिल्मान यो तितून एक्सप्रेशनूच कर तेजे वयल्यान सिलेक्शन जालें तुजें एक्झॅक्टली वाव तितून यो एक्सप्रेशनूच कर सो म्हाका डायलॉग ना बट आय जस्ट सो माझ्या कॅरेक्टरचो उल्लेख ह्या फूल पुराय पिक्चर आय मीन फिल्मान आसा बट हांव येता एकाच हितून आनी वता बट त्या हितून आय लर्न अ लॉट कित्याक तर प्राजू ममता इज अ व्हेरी गुड एक्टर आणि अर्जुन अँड द मास्टर क्लास डिरेक्टर. बट अरविंद म्हाका सांग की एक्सप्रेशना थ्रू कन्वे करप खूब डिफिकल्ट आसता. ओके सो तून म्हळें की ताका तून पळयलें एज अ एक्सप्रेशन दितना सो फर्स्ट थॉट कितें आशिल्लो तुका कितें जाय आशिल्लें फिल्मान ताजे कडेन? सो हो कॅरेक्टर आसलो म्हाजो सो यू नो इट्स expressions are more powerful than words and I really wanted somebody who could pull it off and I was खूप doubt ahlo माझ्या मनान. I also my casting director was Siddesh Naik so I asked him to see elsewhere you know from Maharashtra if we can get somebody from Pune or something who's good with expressions and then I saw Instagram and then yeah Sobita happened. सो रायट नाव आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना येस गोंयान शोभिताचें काम सगळ्यांनीच पळयलां बाय म्युजीक विडियोज ऑर फिल्म सगळ्यो गोश्टी. शोभिता ह्या फिल्मा बद्दल हांव तुमच्या दोगांय कडेन सद्या उलोवपाक सोदता कारण एक मेंटल हेल्थ इशू म्हणटा आमी तो खूब इट इज अशें आहा की थोड्या दिसांनी जर नॅक्स्ट पॅन्डमीक येतलें जाल्यार इट इज द मेंटल हेल्थ इशूजाचेर पॅन्डमीक येवपाक शकता बिकॉज इतलो स्ट्रेस आनी इतलो हे सो तुमचें फिल्मूय तशेंच त्या एका फॅमिलीन जावपी गोश्टीचेर आसा. सो ही गोश्ट जेन्ना करता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी तुका पयलीं अंडरस्टँड करून घेवच्यो पडटा की त्या कॅरेक्टरा बद्दल कितें आशिल्लो नेमको प्रोसेस? सो हांवें ती स्क्रिप्ट वाचली आनी म्हाका त्या फॅमिलीचें नातें कितें तें समजून घेवपाचें आशिल्लें बट एस्पेशली म्हजें नातें विथ द कॅरेक्टर तो जो म्हजो हजबंड जाला तांचो पप्पा ताच्या बद्दल आनी म्हजें जें कितें आसा तें म्हाका खूब इट वॉज व्हेरी दो इट्स अ 30 सेकंड मे बी 1 मिनट सीन बट तातूंत खूब कितें आसा कित्याक तर पयलीं ताच्या कडेन जो डॉमेस्टीक वायलन्स जातालो ताका गिल्ट फील आसा ते ताचेर मोग करताय बट एट द सेम टायम ताका ताच्या दोळ्या एक्सप्रेशन थ्रू म्हाका ताका गिल्ट फील करपाकूय आसा एट द सेम टायम आय फील पिटी अबावट हिम सो खूब कितें आशिल्लें ताच्या त्या कॅरेक्टरान दॅट आय डिस्कस्ड विथ हिम अँड ही हेल्प मी अ लॉट विथ दॅट. सो वॉट वॉज युअर टेक Yeah, I think I shared the script with her. Script share kelli and then first day workshop jenna jallo. Then she had a lot of questions and then you know I there was a story that I knew from my childhood about some relative and maybe I remember it wrong but that was the impact that the story had on me. So I told her that story, you know, and I wanted her to recreate, you know, something like that and she did a wonderful job. सो रायट नाव म्हाज्या बरोबर आसा बिफोर आय स्लीप नांव कित्याक? ओके हांव तें पयलीं तकलेन आशिल्लें कित्याक हें नांव? Okay, there are some decisions that people. Okay, when I say sleep, it's death. Okay. Okay. So before you die, some things you do, you know, affect in the future. So that is how it was. नायस थॉट. सो रायट नाव आमी आसा बिफोर आय स्लीप हाजी सगळी टीम आमच्या बरोबर आसा 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक आयज हे फिल्म दाखयलें अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी तुमच्या फुडल्या वाटचाली खातीर खूब साऱ्यो तुमकां विशीस अँड थँक्यू वेरी मच टू एंटायर टीम. थँक्यू.